बांगडाची तू वाट सरता सरती गई एक पंटी भितर पट्टा ती जगई घेऊन आयला बांगडाची तू वाट सरता सरती गई एक पंटी मेळटलो अंती विजय लक्ष शस्त्रां क्षेत्र जातले मेळटलो अंती विजय एक पंटी भितर पट्टा ती जगई घेऊन आयला बांगडाची तू वाट सरता सरती गई एक पंटी पिटई रे वाट सरता सरती गई तवावरी पंटी पिटई रे वाट सरता सरती गई तवावरी पंटी पिटई रे वाट सरता सरती गई बांगडाची तू वाट सरता सरती गई एक पंटी भितर पट्टा ती जगई रे ती जगई गोंयचें संगीत, गोंयचो नाच, गोंयचें गीत आमची गोंयकारांची संस्कृताय. संगीत वाजले रे वाजले गोंयकाराचे पांय आपशींच कुपासार हालोंक लागता. बाकीबाब बोरकर हांच्या एक पंटी ह्या कवितेचेर दोतोर शकुंतला भरणे हाणें गावन संगीत बसयल्ल्या गिताचेर एन्कोर अकॅडमी ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट हांच्या वतीन हो डान्स सादर जालो. सेसिलबाई आनी पंगडा देव बरें करूं. उलय फुलय एन्कोर अकॅडमी ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट घडून हाडटा उलय फुलय गोवा's first spoken word festival 2024 celebrating World Goa Day. आमी मार्किनस पॅलेस पणजे आसा सगळ्यांक माई मोगाचो योगा. उलय फुलय उलय फुलय फेस्टिवल अदीक मजबूत करूंक शैलेंद्र बाब मेहता हांणी एक खास अशी कविता रचल्या. शैलेंद्र बाब मेहता एक एक्टिविस्ट, लेखक, कवी, पत्रकार आदी. ताणें राष्ट्रीय पावड्यार पत्रकारिता केल्या. कोंकणी उलय कोंकणी फुलय तुमच्या सेवेक
शरणबाब मेहता. ही कविता ह्या महोत्सवा खातीर खास बरयल्ली आनी म्हजी वळख सांगतना ताणें म्हळें की हांव गोमंतक टी व्ही खातीर वावुरतालो. एनिवे तुमच्या मुखार ही एंथम कशी कविता दवरतना म्हाका खूब खोस भोगता. कोंकणी उलय कोंकणी फुलय, कोंकणी उलय कोंकणी फुलय, मोगाच्या उतरांचो पावस मनार झडय, मोगाच्या उतरांचो पावस मनार झडय. दुस्वासाक काडून उडय, दुस्वासाक काडून उडय, मोडून वण्टी सांकव घडय, मतभेदांच्यो गाठी सोडून भावपणाच्यो यादी काडून मतभेदांच्यो गाठी सोडय. कर तुजें उलोवप म्होवाळ, कर तुजें उलोवप म्होवाळ, सांग काणी कथा विचार, वाडय कोंकणीची गिरेस्तकाय, गावन नवें गीत कातार. आमची भास आमचो स्वास, आमची भास आमचो स्वास, स्वाभिमान आनी अस्मिताय, भावपणाचें नातें जोडूंक एकचाराचे रोंपले लाय, भावपणाचें नातें जोडूंक एकचाराचे रोंपले लाय. दिनवास. कोंकणी उलय कोंकणी फुलय. शरणबाब मेहता, देव बरें करूं. सर तुमकां येवकार. तुमी आयज हांगा परफॉर्मर म्हणून आसले उलय फुलय ह्या प्रोग्रामाक. तुमकां हो कॉन्सेप्ट कसो दिसलो? एकदम सुंदर कॉन्सेप्ट. अशे तरेचो कॉन्सेप्ट आमच्या भितर येवना अजून. असो जेन्ना कॉन्सेप्ट आमी उलय फुलय म्हणटा, उलोवपाचो कॉन्सेप्ट, ताका लिपीची बंधनां नासतात, जॉग्राफिकल म्हणजे भूगोलीक बंधनां नासतात, प्रांतवादाची भाशा कसलीच बंधनां नासतात. आनी सगळ्यांत बेसीक भाशा शिकपाचें माध्यम म्हळ्यार ती आयकून शिकप आनी उलोवन शिकप. ताका लागून हो जो उपक्रम आसा तो खूब व्हडलो जावचो अशी म्हजी इच्छा आसा. देव बरें करूं सर.